कितें म्हारगाय कमी करपा खातीर म्हारगाय कमी करपा खातीर कितें उपाय आसा आमचे कडेन जे जनमानसाक आयज डे टू डे इफेक्ट जाता. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा खातीर बीजेपीची आनी काँग्रेसीची मांडावळ कितें आसा? बीजेपी हॅज क्लियरली स्टेट गिवन कॉन्क्रीट एश्युरन्सीस ऑन प्राइस रायज आणि अनएम्प्लॉयमेंट. बरोबर. So these assurances have only remained in the election manifesto. How do you react to that? Now I'll tell you. One minute. Why? Because in the last budget, Mr. Parrikar, Honorable the Chief Minister of Goa, he has said, I will generate 10,000 employment in Goa. Not 2,000 was generated. Now in the present budget, he said 50,000 jobs will be created. From where 50,000 jobs will be created? Because government employees are 57,000. सॅलरी आर्ग्युमेंट हो की मुद्दे तेच आहा आमचे. प्राइस रायज जावं, अनएम्प्लॉयमेंट जावं, डेव्हलपमेंट हेच मुद्दे आहात. पण काँग्रेस आणि बीजेपी कडेन जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना तुमी तीच आश्वासन दितात पण तुमची आश्वासनां मॅनिफेस्टोंतल्यान केन्नाच एक्चुअली प्रत्यक्षा भितर येनात. ना म्हजो हो तांचो मुद्दो ते म्हणटा आमी प्रत्यक्षा भितर हाडटा म्हण. तू गेल्या फावटी लोकल मॅनिफेस्टो काढात त्या मॅनिफेस्टोक जी कितें उतर जालें तातूंतल्यान हांवें म्हटलां 70% जाला 70% फुलफील जाल्यान आतां विदिन 2 वर्सां जाल्या म्हणून प्रश्नच येना न करपाचो. आणि दुसरी म्हारगाय जी आसा हीच एफिशियन्सी तुमी तुमचे नॅशनल मॅनिफेस्टो बद्दल डेफिनेटली येवन तरी सरकार तरी येवन न्ही आणि ती एफिशियन्सी अटल बिहारी वाजपेयीन 6 वर्सां दाखयल्ली आतांचो विचार करा. म्हारगाय खंय कशी कंट्रोल केली. प्रबोध बाब पेट्रोल कितले एक्सेप्ट गृहिणी आधार गृह आधार 1000 रुपया गृहिणीक दिवपाचे ह्या सरकारान हे सोडून कांयच केलें ना. आणि ते मी इलेक्शनाक मतां मेळपाक जाय मतां काडपाचो प्रश्नच ना. गृह आधार मॅनिफेस्टो पळय दिलो मॅनिफेस्टो जे दिल्ले ताचे इम्प्लिमेंटेशन हांगा इलेक्शनाचो प्रश्न येना. तुम्ही म्हणटा आम्ही उत्तर दिल्लें दिला न्ही आमी ते ग्रह आधारच न्ही DSS स्कीम 1000 2000 करता म्हळ्यार ती चालू जालें काय. लक्ष्मी 1 लाख रुपया लग्नाक भुरग्याक दिवपाचे एका गरीब भुरग्याक तांकां ते चालू जालें काय ना. पेट्रोल सवाय जालें काय ना. 1-2-4 But now we are facing there is VAT, there is service tax, there is sales tax, there is stamp duty increase. बरोबर जाल्यार ऑन एन एव्हरेज प्रत्येक घरांतल्यान बीजेपीचे सरकार 3 ते 4 हजार रुपया काढता आणि तुका 1000 रुपया दिता. रवी बाब प्रश्न व्हा जेन्ना म्हणटात की मतां खातीर स्किमी वापरल्यो हो आर्ग्युमेंट न्ही हो एलिगेशन. तांचो मुद्दो आसा की आमी आमच्या मॅनिफेस्टो भितर ह्यो घाल्यो आणि हे मॅनिफेस्टो भितर आमी दिता म्हणून सांगले म्हणून लोकांनी आमकां मतां मारली. आज आमी मॅनिफेस्टो फुलफील करतात आणि तातूंतल्यान जर आमकां परत मतां मेळ्ळी तुमचो कितें अधिकार हा आरोप करपाचो. आनी एक ऍड करता हांव. ही परिस्थिती तुमी जाणा 2000 कोटी रुपया जो रेव्हेन्यू मायनिंगाचो मेळटालो ह्या 2 वर्सां तो मेळूना. तरी तुम्ही तरी आसतना ही गोष्ट तुम्ही आज लोक सकाळ फुडें पयलें कितें काम करता पेपर उक्ती करता. आयज खंयचे टॅक्स लायला गव्हर्मेंटान कित्याक 35 तरेचो टॅक्स लायला आनी ते काडटा आनी 1000 रुपया दिता. म्हणजे हांगासर तूं काडटा आनी हॉटे लोकांक बर्डन घालता आनी हॉटचे तूं 1000 दिता आनी तेवूय बी सगळ्या लोकांक दिना. आनी दुसरें कितें आसा आतां तेणें सांगलें की पेट्रोल गरीब लोकांक कितलें लागता 1 लिटर स्कूटरीक 1.5 लिटर. पूण हे पेट्रोल बाकीचे खवता पेट्रोलाचे पळय आसा ते पेट्रोल गोंयचे भायर वयता आनी 1 लाख लिटराचे 16-17 लाख तांकां मेळटा. हे अशें आरोप करना की अशें जे कितें जावं शकता. हे करात हे पळय आसा पळय करून मोठे मोठे कंपनी डायरेक्ट प्रश्न मोठे मोठे कंपनी फायदो जाता. बारीक लोकांक काय 1 लिटर म्हणल्यार कितें मोठे लोक फायदा जाला इन्कम टॅक्स पेयराक. रवी बाब हे सदांच जाता गरज ना तेका. प्रत्येकाची सरकार आसता तेन्ना तुम्ही पॉप्युलिस्ट स्किमी काडटात आणि त्यो पॉप्युलिस्ट स्किमी मागीर कंटिन्यू करतात. म्हाका सांगात तुम्ही फाल्यां समजात तुम्ही श्रीपाद भाऊ सांगतात पेट्रोलाचेर परत वॅट लाया म्हणून आमी करता तुम्ही सांगतात हांव काय सांगना आमी कितें सांगू तेणी केलं न्हू ते इतली जर तेणी सांगलें लोकांक जर फायदो जायना विचार करचो तेणी विचार तुम्ही सांगना हो प्रश्न येना कित्याक येना कित्याक वेन अ पार्टी इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन
they contest the election on the basis of the election manifesto. Correct. And That's what he election said. manifesto, BJP अरे clearly नमूद बरयलें केला, की they will बरोबर. reduce the VAT and they will बरोबर, petrol आणि subsidy केलो. केलें. हय. म्हणून बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा ज्यो गोंयकारांक इफेक्ट जाता ताजेर कितें तांचो अभिप्राय भाऊ मेन गजाल रवी बाबांचो ना, ना, प्रश्न ना, झाला. आणि दुसरें आसा. तुम्ही 35 तरेची टॅक्स घाल्यात अशी दाखयतात की आम्ही 1000 दिलो लाडली लक्ष्मी दिली आणि हळू ह्या बॉल्सां पैसे घाल्ल्या भशेन करतात आणि त्या बॉल्सांतल्यान डबल पैसे काडटात 35 तरे टॅक्स म्हणजे तातूंतल्यान म्हाका 30 तरेचो टॅक्स ऑलरेडी आशिल्लो कधी 4-5 तरेचो वाडयलो आसतलो पळय काय, ह्या सरकारान तुम्ही एका म्हजें म्हणणें अशें आसा स्टॅम्प पेपर सोशल ओके ओके सोशल सेक्युरिटी स्कीम दिवपाक म्हजी कांयच हरकत ना पूण एकदा तुमी ती दिली न्ही इट बिकम्स गव्हर्नमेंट स्कीम नॉट बीजेपी स्कीम. Correct. आता कितें करतात बीजेपीचे कार्यकर्ते वचून सांगतात ही स्कीम आमी लायल्या हे बेनिफिशरीज हांची मतां आमकां मेळपाक जाय. दिस इज रॉंग. चुकीचे हे wrong. हांगा ह्या स्किमी कडेन ही स्कीम सरकाराची हांव मान्य करता दोतोर म्हणलें तें आनी ती बीजेपीची स्कीम म्हणून सांगना आमी सरकार येता ही करतली हें क्लियरली नमूद केल्लें आसा म्हणून हो प्रश्न जो तो ताका कांय हें ना. तुमकां ते म्हणटात की ती स्किमी दाखोवन पैसे अल्टिमेटली सरकाराचे न्ही लोकांचोच पैसो न्ही तोच पैसो दाखोवन तुम्ही लोकांकडे मत मागना मागची ना मागूंकच ना म्हाज्या फुडें मागची ना बस मागची ना. ही सरकार आमच्या सरकारान केलें बस. आता तेणी कितें सांगलें आता बेकारी भत्तो तो दित म्हणलो तो दिवंकूच ना 3.5 ते 4.5 हजार रुपया बेकारी भत्तो म्हणून भुरग्याक तो आतां 2 वर्सां जालो दिवंक तुम्ही दिल ताजेर ऑब्जेक्शन घेता दिल ना ताजेर ऑब्जेक्शन घेता ऐकय तितून तें पळय दिलां तितून कोणाचो फायदो जालो तो ताका सांगला हे गरीब लोकांचो फायदो जालो ना हो पॉयंट आउट केलो मागीर तुका गरीब लोक आसा बेकारी वतांतल्यान गरिबांचो फायदो जातलो डेफिनेटली तेणी दीत नो तेणी मॅनिफेस्टो प्रॉमीस दिल्लें तेणी ते प्रॉमीस फुलफील केलें ना अशें खुबशें. आतां अशें धरुया की तो म्हणटा काडून दिलें 12,000 कोटी रीण आसा सरकार 12,000 कोटी रीण आसता तुमी काडटा लोकांले पयशे आनी काडटा पळय दिता पण 12,000 कोटी जवळ एक 80,000 पेक्षा 86,000 एक प्रत्येक मनशाचें हें रीण पण ते रीण काडून कोट्यांनी हजारांनी कोटी रीण काडून तुम्ही तर हें दिवपा लागले रीण काडून फेस्त करता रीण काडून काँग्रेस सरकारान रीण काडिल्लें तें भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान फारीक केलां आणि ती ते रीण पावोवपाचे कापसतात रवी बाबाक अधिकार ना पयले पासून ही परंपराच आसा जेन्ना काही कमी पडटा आणि तातूंत म्हत्वाचो आता रीण काडपाक फाटलो आनी एक मुद्दो जो आसा जी काही उदो म्हणटे प्रमाणे मायनिंगाची रेव्हेन्यू जो सरकाराक येतालो तो सरकार एक्झॅक्टली आणि म्हणून मागीर सोंपयता म्हणून आज जर रीण काडपाची पाळी येयल्ली की सरकारा कडेन तो रेव्हेन्यू ना न्ही लक्षात येयल्ली आणि म्हणून रेव्हेन्यू अन्य प्रकारे लोन काडप तुम्ही म्हणटात तुमचे रीण जस्टिफाईड तांची जस्टिफाईड न्ही अशें हांव म्हणना पूण रीण काडूंकूच रीण हो चालू प्रोसेस सगळ्यांक जेन्ना जेन्ना अडचण ना एक्झॅक्ट पण ही परिस्थिती कित्याक लागून आयली बरें ते म्हटलं तुमकां लागून आयली तुमची सरकार मायनिंग बंद कोणें केलें हांव म्हणटा मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्र्यान मायनिंग बंद केलें एक्टिविस्टांनी विचारा मायनिंग बंद कोणी केलें तुजी मतां अरे I am not an activist. I am not an activist. Now you are a politician. I am an activist come politician. Now you tell me मायनिंग बंद कोणी केलें मनोहर पर्रीकार CNN IBN क्लियर दाखयल्लें आसा तुका जाय जाल्यार तेजी हांव बरें फुटेज नोटिफिकेशन असतले ओके लेट्स हियर फ्रॉम अ मायनिंग एक्टिविस्ट कम न्यूली पॉलिटिशियन सांगात पहिले सुवातेर let people of Goa know that Shah Commission report on which was the basis for suspending the mining operations in Goa by the Chief Minister. When the matter came up to the Supreme Court said that we are not touching Shah Commission report. आम्ही Shah Commission reportak पळय सुद्धा ना अशें सुप्रीम कोर्टान सांगलें आनी पळोवपाक जाय जाल्यार डिटेल पळयतले सो तेन्ना सगळ्यांचें मत जालें की पळोवं नाका म्हणून. जबाबदार कोण म्हाका क्विकली हांव वेळ सोंपता हाका जबाबदार काँग्रेस काय बीजेपी. फर्स्ट culprit is Mr. Manohar Parrikar. Okay. For suspending the mining operations. Okay. Second culprit. Because if there was any illegality, you should have called, verified mining lease each by. Second culprit. Second culprit is Congress because this is like one man upshit. की तू करता हांव करता. So जयंती नटराजन आयली ताणे EC सस्पेंड केलो. दोघी जाण जबाबदार. दोघूय जबाबदार आणि तिसरे जबाबदार the NGO. The NGO who have filed a case in the Supreme Court taking help of जबाबदार मायनिंग बंद करपाक. NGO खंयचेच परिस्थितीन जबाबदार ना कारण तांणी धोको दाखोवन दिला आणि आता ताजेर जावपाचें आसा. म्हणजे हाजेर म्हणणें सुवासोबांचे 2 मुद्दे जाले तातूंत
मनोहर पर्रीकरान मायन बंद केला जे म्हणटा ते चुकीचे. मनोहर पर्रीकरान मायन बंद केला सीझन रविवार सांगते चुकीचे आसा. जून लागलो, जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर 3 महिने 3-4 महिने मायनिंग बंद नासता. तातूंतल्यान ज्यो काही शाह कमिशनान ज्यो इलिगलिटी येयल्यो त्यो व्हेरीफाय करून जे इलिगल मायनिंग जे आहा ते आमी बंद करता. तोपर्यंत एक पिरियड जाय सगळ्या जाग्यार डॉक्युमेंटेशन चेक कर, इलिगलिटी कितें मायनिंग आसा ते सुरळीत मायनिंग म्हणून एक दोन सगळ्यान मायनिंग जर कोणे बंद केलें तर काँग्रेसीन बंद केलें. कारण काँग्रेसचे आमदार आयको सांगता, काँग्रेसचे आमदार मंत्री मुख्यमंत्र्या सकट सगळे मायन ओनर जाल्ले. आणि जे इलिगल मायनिंग ना प्रश्न इलिगलिटी कोणी केली हो प्रश्न आसा. हे सगळे मायन ओनर जाले आणि ज्या पद्धतीने मायनिंग एक्झॅक्टली इलिगल रॅम्पंट मायनिंग जाले तातूंतल्यान शाह कमिशनाचो रिपोर्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंटान नेमलो आणि त्यामुळे हे सगळे गोष्टी मायन ओनर कोणी जावं बीजेपीचं ना कोणचडावाले ना मायन ओनर म्हणतो मायनिंग बिझनेस आसा कोणी असू कोणी असू कोणी असू बेसिकली हेतून दोघी जण तातूंत भितर आसात. मायन ओनर प्रश्न बंद कित्याक केलें कोणी बरें 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 मायन कोणी बीजेपी म्हणटा काँग्रेसीन बंद केले, काँग्रेस म्हणटा बीजेपीन बंद केले. पूण खरो मुद्दो आसा की लोकांक हेंच्यांनी पेशेक लायले, लोकांक पादेशीर केले. म्हाका एकच म्हाका फायनल सोंपयतना एक गजाल सांगात क्लियर कट सामकी. दत्ताराम बाब एक वाक्या भितर श्रीपाद बाबू सिटींग एमपी सो हांव तांचो रेफरन्स घेवनूच हें करता. श्रीपाद बाबू कित्याक मत मारचें न्ही आनी तूं कित्याक मारचें? एक लायन वन लायनर. आता ह्या दोनूय पार्टींक म्हणजे जवळ ज्यो एस्टॅब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज आसा तांकां सगळ्यांक लोक विटिल्ले आसात. आता क्रांती जावपाक जाय आणि ती क्रांती ह्या 2014च्या इलेक्शनान जावपाक बरें. सुहास बाब तांकां कित्याक मारचें न्ही? एस्टॅब्लिश्ड पर्याय आसात. आम आदमी पार्टी म्हणटा आमी ऑलरेडी एक अनएस्टॅब्लिश्ड पर्याय दितात. तूं कित्याक मारचें? ह्या खातीर की बीजेपी आणि काँग्रेस हे दोगूय पार्टी भ्रष्टाचारान बरबटलेले आसात. त्यांचे मंत्री आमदार भ्रष्टाचारान बरबटलेले आसात. तांकां कित्याक मारचें न्ही? तांकां मारनी न्ही. आप कॅनॉट डिलिव्हर टू द पीपल. ओके रवी बाब 10 वर्सां पयलीं युपीएची 10 वर्सां पयलीं अजून काँग्रेस झगडटा, सेंट्राकूय झगडटा, गोंयाकूय झगडटा. ते म्हणटात की आमी एक डिसिसीव लिडरशीप दितात, आमकां चान्स दियात न्ही. कित्याक दिवचो न्ही? तूं कित्याक दिवचो? हे देशाक जी आसा देशाक वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक आसा वेगवेगळे तरी सगळे तरेचे. म्हणजे ह्या लोकांक घेवन फुडें वतले जाल्यार काँग्रेसीच जाय आनी जावचें ना. तेंच्यांनी जावपाना कित्याक ते तेंचे तशे हे ना व्यू ना, तेंचे तशे विचार ना. कारण मोदीचे विचार आसा ते लोकांनी सगळ्यांनी पळयल्ले आसा. मोदी जर प्रायम मिनिस्टर जालो म्हणजे लोकशाही उरतली काय कितें देशाक अशें एक दुबाव. बरें मोदी दोन भाऊ तुमकां हो प्रश्न विचारपाक शकना. लास्ट तुमचे खातीर प्रश्न व्हेरी क्लियर प्रश्न. ह्या 3 जाणां भितरलो तुमचे खातीर सगळ्यांत व्हडलो थ्रेट कोण? पळय थ्रेट म्हाका कोणूच दिसना. कोणूच दिसना. उत्तर गोंयचे जनतेन ऑलरेडी ठरयल्लें आसा. तांच्या मता प्रमाणे थ्रेट एक्चुअली आमचे थ्रेट वॉज आमचो मतदार. जें ठरयतलो न्ही 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 ते जे ठरयतले तेच जातले मतदार. येस म्हाका दिसता इतल्याचेर आमी थांबतात. भाऊन एक बरे लेवलाचेर व्हरून सांगला की मतदार हो थ्रेट, उमेदवार थ्रेट न्ही म्हणून. सो तितल्याचेर आमी थांबतात. म्हाका दिसता खूब इंटेन्स चर्चा जाल्या. गोंया कडेन संबंदीत केंद्रा कडेन संबंदीत विशयांची चर्चा जाल्या. तुमी आयले पयली फावट असो प्रयोग केला, तुमकां लागून सक्सेसफूल जाता. सो तुमचे सगळ्यांक बरें मागता. देव बरें करूं म्हणटा. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. थँक्यू.